सगळ्या गोंयकारांक येवकार आयज गोंयान जे कितें चलता आनी गोंयान कितें हे बीजेपीन सध्या जे चलयला ते पळयत जाल्यार जे रक्त आसा आमच्या आंगान आमचे रगत आहा तें शिजता सामकें बॉयल जाता. आपल्या पॉलिटिकल पावराक लागून आपल्या मतांक लागून आनी ह्या सत्तेक लागून हे जे गोंयकार MLA जे थोडे आहा तेंच्यांनी लॉज म्हणटा ती शपूत सोडलेली आहा. निलाजरे जाल्ले आसा ते, शेमलेस जाल्ले आहा ते. आमचे गोंय काडलान तेंच्यांनी आयज सगळ्या भायल्या लोकांक काडून विकलेले. आयज ओपनली ते ह्या घाटयांक ते प्रमोट करतात. घाटयांचो कल्चर प्रमोट करतात, घाटयांची आयडेंटिटी प्रमोट करतात, घाटयांचे रायट्स प्रमोट करतात. तांकां ऑफर लेटर्स दितात गव्हर्नमेंट जॉबाची आनी फोटो काडटात आनी फोटो घालतात, व्हायरल करतात. हे पॉलिटिशियन आहा ते गोंयकारांक एक मेसेज दिवपाक सोदता. ते मेसेज दिता की आतां तांकां गोंयकारांची गरज ना, आतां तांकां गोंयकारांच्या मतांची गरज ना. आतां जर तांकां कितें पडला जाल्यार फक्त आनी फक्त ह्या घाटयांचे, तेंच्या रायट्साचे, तेंच्या हक्काचे. जो हक्क तांकां गोंयान ना तो हक्क तांकां दिवपाक हे पेटलेले आहा. जो रायट तांकां गोंयान ना तो रायट तांकां ते दिवपाक गोंयान पेटलेले आहा. थोडे जाण म्हणटात मनोज सदांच तापता कित्याक, एग्रेसिव्ह कित्याक आसता, बरे भशेन कित्याक उलयना. खुबदां म्हाका सजेशन्स येतात बरो सुशागाद उलय म्हणून. कितें सुशागाद उलयतलो? कोणाक लागून सुशागाद उलयतलो? हे जे चल्ला ते कोण सुशागाद आनी राव येता? कोण सुशागाद रावता तेंकां इल्लोच. तुमच्या आंगान जर गोंयकाराचे रगत आसा जाल्यार ते शिजपाक जाय. पूण आमचे गोंय काडून आयज घाटयांक ते दितात, व्हडले व्हडले बॅनरां मारतात, पोस्टर मारतात, आनी आमी जर ओगी रावतात आनी आमी जर सुशागाद रावता आनी आमी जर टॉलरेट करता जाल्यार आमच्या इतले पिशे आनी मूर्ख म्हणटा ते कोण नासतले दुसरे. फक्त एंटी इंडियन टॅग लागतलो म्हणून थोडे जाप काडिनात. हे माय भूंयक वाचोवपाक आमच्या जाणट्यांनी रक्त दिला. ही माय भूंय लिबरेट करपाक पोर्तुगीजा पासून आमच्या जाणट्यांनी रक्त दिला, सॅक्रिफायसीस दिला, आनी हे गोंय आमकां लागून मुक्त केला. चौदा वर्सां लेट मुक्त जाले आमी. पूण आयज आमचे गोंय आमच्या हातींतल्यान काडून हे राजकारणी, हे पॉलिटिशियन, ही बीजेपी काडून दीत आसा. गव्हर्नमेंट जॉब येतात ते घाटयांक वयता, स्कुलांनी एडमिशनां ती घाटयांक वयता, बाजारान जागे ते घाटयांक वयता, कॉमनात प्लॉट ते घाटयांक वयता, बसींतली सिटां ती घाटयांक वयता, बिचा वयले धंदे ते घाटयांक वयता, गव्हर्नमेंटाचो फंड तो घाटयांक वयता, आमचे उदक ते घाटयांक वयता, आमची लायट ते घाटयांक वयता, आमची पीस ह्या घाटयांनी काबार करून दवरला. आमचे रायट्स, आमचे हक्क सगळे काबार करून उडयला. आनी तेका जिम्मेदार हे सगळे पॉलिटिशियन आहा जे आयज ह्या घाटयांक घेवन नाचतात. तेन्ना तरी 200, 300, 400 वोट बँक आसलेले 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोट बँक करून दवरला आनी म्हणून हे नाचतात. ते वास्को तो दाजी सालकर बीजेपीच्या हेचेर निवडून येयला.
आणि तांकां घेवन तो नाचता, तो टोपयो घालता. हे दाजी सालकराक एक सांगपाक सोदता, तुवें तुजी पॉलिटिक्स चवथी कडेन केली. चवथी कडेन ते घाटयाक घेवन तूं आमगेर येयलो. तूं थंय सतीश धोंडागेर येयल्लो वाड्यार, सदानंदागेर गेल्लो आसतलो पिर्णा फुडल्या वाड्यार. थंयच्यान तूं आमगेर, आमच्या शेजारागेर, आमच्या कजनागेर येयलो. थंय जी वास्को रावता तेंगेल्ल्यान तूं आमगेर येयलो. एका घाटयाक घेवन तूं आमगेर येवन तुवें पॉलिटिक्स केली फोटो काडून. फक्त आमची संस्कृती ती. तो ते दीस सण आसलो, ते दीस तो फेस्टिवल आसलो, ते दीस गणपती घरान आसलो आनी वर्सान एकूचदा तो येता म्हणून ते दीस बोवाळ जावंक ना. म्हणून पाश्यास काडून म्हाका रावचो पडलो. पूण तुवें जी राजकारण, तुवें जी पॉलिटिक्स चवथी कडेन करपाक जी ट्राय केल्या, दाजी सालकराक सांगता, हो गणपती बाप्पा तुका माफ करपाचो ना. तुज्या असल्या थर्ड क्लास मनशाक, जो मनीस आयज घाटयांक घेवन नाचता, घाटयांक घेवन भोंवता, गोंयकारांच्या जिवार तुम्ही जिखल्यात. तुज्या आंगान कोणाचें रक्त आसा, कसलें रक्त आसा ते पयलीं चॅक कर आनी मागीर त्या घाटयांक घेवन नाच. फक्त सत्तेक लागून, वास्को फक्त घाटयांची मतां भरल्यात म्हणून, मोर्मुगांव फक्त घाटयांची मतां भरल्या म्हणून माविन आनी तूं तुम्ही नाचता. तेवटेन तो लमाणी लोबो नाचता. आनी आतां नवीन नवीन तयार जाला. ते दीस तो शेटये नाचपाक लागलो, पाटणेकर नाचपाक लागलो. आनी तुज्या वांगडा ते कावन्सिलर आसता, ते लॉज नाचलेले, ते घेवन नाचतात. आनी म्हणटा मनोज तापता कित्याक, मनोज एग्रेसिव्ह कित्याक जाता, रागान कित्याक आसता. अरे कितें करपाचें? आरत ओवाळपाची तुमची, पुजा करपाची तुमची, सत्कार करपाचे तुमचे नाल आनी शाल दिवन. आमच्या गोंयांत येवन तुमकां कन्नड भोवन घालपाक जाय. अरे गोंयकारांक तुमी कितली जागा दिल्या कन्नडवाल्यांनी? अरे आमची मादय चोरली, आमची आवय चोरली, आमचे सगळेंच चोरलें. आनी आतां हे घाटी गोंय कॉन्कर करपाक सोदता. हे जे कन्नडिगा आसा ते गोंय कॉन्कर करपाक सोदतात. येल्ले दीस पळयता आमी, येल्ले दीस कोण ना कोण तरी कर्नाटकाचो हांगा रेप करता, मर्डर करता, चोरयो करता. कितलेशेच न्यूज तुमकां दाखोवपाक शकता. हे गोंयान येतात, गोंयचे वोटर जातात आनी सगळे क्रायम्स गोंयान करतात. आनी हे राजकारणी जी बीजेपी आसा ती घेवन नाचता तांकां टोपयो घालून. ते पप्पू पासून सगळे जाण फक्त टोपयो घालतात आनी नाचतात. आनी कर्नाटकाचो कल्चरल, त्यांचो कल्चर, त्यांची आयडेंटिटी सगळे प्रमोट करतात गोंयान, जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बँक. आनी आमचे गोंयकार त्यांच्या फाटल्यान गोंयान पट्टे घालून लाचार लेमडे काय भाई म्हाका जॉब दी म्हणून नाचतात. भाई माझी नोकरी कर, भाई माझो जॉब दी, भाई म्हाका जॉब दी, भीक मागतात गोंयान पट्टे घालून. अरे जागे गेले, जॉब गेले, आयडेंटिटी गेली, कल्चर गेलो, गोंय गेले आनी तुमी भिकारी काय नाचतात गोंयान पट्टे घालून. शिकलेले हिंदुत्वाचे गजाली करतात. अरे हे हिंदुत्व? कसले हिंदुत्व? ते झोपटपट्टीन बांगलादेशी रावतात, ते स्क्रॅप यार्डांनी बांगलादेशी रावता, रोहिंग्या रावता. हे हिंदुत्व? ते बस्ती कोणाचे जाल्यात ते पळया. त्या बस्तीनी कोण रावतात ते दीस रिपोर्ट येयला. चिमलाच्या हितून बांगलादेशी मेळ्ळे म्हणून, वाळपय बांगलादेशी आहात म्हणून. हे हिंदुत्व? नाचतात हिंदू खतरे में. अरे बीजेपी आसा म्हणून हिंदू खतरे में. आनी गोंय तर खतरे में हेच एजंट जाला, दलाल जाला सेंटराचे, डायल्युशन करतात. आनी जे कॉन्स्टिट्युशनाचे गजाली सांगता तांकां सांगपाक सोदता, कॉन्स्टिट्युशनान आमकां स्वतंत्र स्टेट म्हणून मान्यता दिला, आमकां स्टेटहूड मेळ्ळा. हे स्टेटहूड आमकां आमच्या लोकलांक, नेटिव्हांक प्रोटेक्ट करपाक, आमकां आमचे रायट्स, आमचे लॉज, आमचे कायदे करपाक आमकां कॉन्स्टिट्युशनान, ह्या संविधानान, ह्या भारत देशान आमकां स्टेटीचें हें दिलें, मान्यता दिली. आमकां स्टेटहूड केलें, आमकां स्टेट केली. कित्याक? आमकां प्रोटेक्शन मेळपाक. पूण कितें फायदो? इंडियन 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 करून आमच्या माथ्यार. पूण जर आमी कर्नाटका गेले जाल्यार आमी इंडियन जायना. जर आमी महाराष्ट्रान गेले जाल्यार थंय आमकां इंडियन म्हणून घेवचें ना. जर आमी उत्तर प्रदेश गेले, बिहार गेले, गुजरात गेले जाल्यार आमी इंडियन म्हणून आमकां कोण घेवचें ना. पूण गोंयान इंडियन म्हणून आमी सगळ्यांक घेवपाक जाय. हांगा कित्याक? वाय?
इल्लिगली आम्ही कित्याक एकोमोडेट करपाक जाय, इल्लिगल त्यांचो कल्चर आम्ही कित्याक प्रमोट करपाक जाय. आमकां संविधानान आमची आयडेंटिटी, आमचो कल्चर, आमची लँग्वेज प्रोटेक्ट करपाक आमकां रायट दिला, आमकां कायदे करपाक सांगला. पूण आमचो जो सरकार आसा, जो नालायक सरकार आसा, हेच्याय पयलीं काँग्रेस असली, 1987 कितें आमचो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट येयला तेन्ना पासून टील डेट आमची कोंकणी लँग्वेज प्रमोट जायना. पूण कन्नड लँग्वेज प्रमोट करपाक हो सीएम आणि हे तेचे जे MLAs आसा ते नाचतात. हे घाटयांचे गॉडफादर जे आहा ते नाचतात. आणि आमी गोंयकार सुशागाद आहा, आमी गोंयकार मजा पळयता. आमच्या चेडवाचे रेप जालो तो पळयता, पण ट्युशनाक वयताना तेजेर तो घाटी हात घालता ते पळयता. चेडवाचे बसीन मॉलेस्टेशन जाता ते पळयता. कामार चेडवाक हॅरेसमेंट जाता ते पळयता. आमच्या बाजारान बायले कोण बसता, बायल बाबडी जाणटी तेका ते घाटी त्रास करता ते पळयता. कोण तरी आमच्या सायडीक येता, आमच्या गांवांत येता, इल्लिगल झोपडपट्टी बांधता ते आमी पळयता. आमचो धंदो काबार करता तो आमी पळयता. सुशागाद आहा, सामकें सुशागाद आहा. अरे कशें रक्त सळसळीना, कशें तुमकां दिसना की आमचें गोंय आमच्या हातींतल्यान वयता बिकॉज ऑफ दीस पॉलिटिकल सिनारियो, बिकॉज ऑफ दीस पॉलिटिशियन, बिकॉज ऑफ दीस ब्लडी पॉलिटिकल पार्टीज. ह्या बीजेपीक लागून, ह्या काँग्रेसीक लागून आयज आमचें गोंय काबार जालें, काबार जायत आसा कशें कळना. एक तुमचो सिंगल वोट जो तुम्ही मारता त्या वोटाक लागून आयज सगळी पाड पडल्या. कित्याक तो वोट रॉंग मनशांक तुम्ही मारतात, रॉंग पॉलिटिकल पार्टीक तुम्ही मारतात. तुमकां दिसता काय ना म्हणून एक वोट मारतले आपूण पयशे घेतल्यार कितें गोंयची परिस्थिती जाल्या. आणि ही दादागिरी ह्या लेवलाचेर पावल्या. जर तुम्ही पळयत, तुम्ही रिपोर्ट पळया, हो पळय अंजुना पोलीस एरेट कोण श्रीकांत, नेटिव्ह ऑफ कर्नाटका, एका धरला कितें फोन बीन फोडणं हें करताना. मागीर दुसरो क्रायम ब्रांचान आमचे तांदूळ चोरताले, जमनी बिमनी चोरताले. आता हे तांदूळ आणि दाळूय तुरदाळूय चोरपाक लागले. हे जे चोरताले कर्नाटकाचेच घाटी असले. मागीर हे टीव्ही मर्डर केस हो कोण परतो कर्नाटका बिजापूर, हे घाटी परते थंयचे कर्नाटकाचे. कोलवाळे पुलिसान परत धरले. हे खंयचे, हे परते सगळे पळय घाटी. हे वास्को रावतात ते वास्कोचे घाटी, हे रुंडामुळ हांगा गोगोळ रावतात ते घाटी. हे कितें, हे कितें. आणि आमी आमदारांची आरत करतात. गांवांत येयलो की नाचतात त्यांच्या फाटल्यान. बायलां फुलां घालतात. कसली फुलां घालतात. तुमचे भुरगे ड्रग्सान गेले, तुमचे भुरगे बेकार आसा आनी तुमी भिकारी खंय वयतात तेंच्याकडे आनी फुलां मारता तेंचेर. जेंच्यांनी हांगा चेडवांचेर आमच्या रेप जाता, मर्डर जाता, मॉलेस्टेशन जाता. आनी त्या बायलांनी मातशें तरी चिंतपाक जाय की एका दुसऱ्या चेडवाचेर रेप हे घाटी करतात आनी ज्या घाटयांक प्रोटेक्ट करतात त्याच आमदारांक तुमी फुलां मारतात. आयज तुमच्या भुरग्याकडे जागो ना, आयज भुरग्याकडे तुमच्या फ्लॅट ना, घर ना, आयज जॉब ना. तो कोणाक लागून ना, तो कोणाक गेलो. आणि तुम्ही 1,500 येता काय म्हणून वाट पळयता 4-4 महिने, 5-5 महिने, 6-6 महिने. तुमकां भिकारी कोणे केले. तुमचे हक्क तुमकां कित्याक मेळोंक ना. कसली फुलां मारतात, कसले आरत करतात, कसले नाचतात, फुगड्यो घालतात तेंच्या फुड्यान, सोंगां कातारां करतात तेंकां. कितें. आमी जर एक पाटलो घेवन तो बेळगांव गेले जाल्यार हे आमकां घाटी बसोंक दितले. आमी जर आमची नुस्त्याची गाडी व्हरून जर बेळगांव दवरली ना जाल्यार थंय मेंगुर्ल्या दवरली जाल्यार हे बसपाक दितले. महाराष्ट्राचे लोक आमकां बसपाक दितले, कर्नाटकाचे लोक आमकां बसपाक दितले. कोण बसपाक दितले. त्यांच्या बिचाचेर आमकां धंदो करपाक दितले, त्यांच्या देवळा फुड्यान आमकां फुलां विकपाक दितले, त्यांच्या मार्केटान आमकां बसपाक दितले. विचार करा, मातसो तरी विचार करा. गोंयकारांनी हो विचार करपाक जाय. इंडियन 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 इंडियन, हय आमी इंडियन. दॅट डजंट मीन की आमी सगळ्यांक हांगा इल्लिगली एकोमोडेट करतले, की आमकां दुसरो इंडियन एकोमोडेट करिना. आणि आमकां ह्याच संविधानान, ह्याच इंडियेच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला आमची आयडेंटिटी, आमचे लायव्हलीहूड, आमच्या नेटिवांक, आमचे जमीन प्रोटेक्ट करपाक, आमचो कल्चर प्रोटेक्ट करपाक, आमचो लँग्वेज प्रोटेक्ट करपाक. आमच्या संविधानान, आमच्या कायद्यान आमकां रायट दिला. जाल्यार हाव यू बिकम एंटी नॅशनल. जर तुम्ही हे उलयले जाल्यार मिडियाचेर एकाय डिबेट चलना. मिडियाकडे कापासतात नाही डिबेट करपाक. गोंयान घाटी भरला ती कापासतात ना. एकट्याय मिडियाकडे कापासतात नाही उलोवपाक, इंटेलेक्च्युअला काडून बसून उलोवपाक. नाका जाल्ल्या गजालींचेर उलयतात थंय. उलया हेचेर. खरं कापासतात. इंटेलेक्च्युअल तुमच्या गिरी हा पळय, इंटेलेक्च्युअल गिरी ती यूज करा. गोंय आयज जर काबार जाता आनी गोंय जर काबार जाला, एव्हरी गजाल जी गोंयान घडटा तेका रूट कॉज आसा इज मायग्रेशन मायग्रेशन मायग्रेशन. आयज शेतां पुरयतात ह्या घाटयांक घरां बांदपाक, घाटयांक शॉपां घालपाक. आयज जर डोंगर कापता ह्या घाटयांक एकोमोडेट करपाक. आयज जर गोंयान उदक ना जाल्यार घाटी गोंयान भरला म्हणून. आयज जर आमकां लायट सारकी मेळना जाल्यार घाटी गोंयान भरला म्हणून. आयज जर आमकां फंड पावना जाल्यार घाटी गोंयान भरला म्हणून. आयज जर आमकां जमीन ना जाल्यार घाटयांनी आमचे जागे चोरला म्हणून. आयज जर आमकां जॉब ना जाल्यार हे घाटी गोंयान येयला म्हणून. एव्हरी सिंगल थिंग इज रिलेटेड टू दीस मायग्रेशन. स्पीक अप.
उलया. पेच्या 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 केल्या म्हणून जावचें ना, इंटेलेक्च्युअल गिरी जावची ना. उलया. मेन कॉज कितें आहा तो? रूट कॉज इज मायग्रेशन मायग्रेशन मायग्रेशन. हे मायग्रेशन बंद जावपाक जाय, स्टॉप जावपाक जाय. ब्लडी हे रेप्स कित्याक जाता, मॉलेस्टेशन कित्याक जाता? व्हडले व्हडले गजाली उलयतात तुम्ही, इंटेलेक्च्युअल गजाली उलयतात. हे उलया, बेजीक उलया, बेजीक उलया, बेजीक उलया. आमचो हक्क आयज घाटयांक वयता हेचेर उलयात. आमचे जमनी आयज चोरल्या तेचेर उलयात. करा कापासतात, दाखया तुमची इंटेलेक्च्युअल गिरी. गोंयकार म्हणून दाखयात स्वताक. करा कापासतात उलोवपाक. एक चेडूं ट्युशनाक वयता, तेका तो घाटी थंय मॉलेस्ट करता. एक चेडूं बसीन बसता, त्याच्या फाटल्यान चुडीदाराची चेन देंवयता घाटी. आमच्याकडे येतात कंप्लेनी. कितें? ह्या बायलांक मात तरी लज दिसपाक जाय. जी बायलां हेंचेर फुलां मारतात, हेंकां फुगड्यो हेंच्या फुड्यान घालतात, नाचतात, ती लज दिसपाक जाय तुमकां. हेचो बायल म्हणून लज दिसपाक जाय. ह्या पॉलिटिशियनांनी आयज जे केला पळय, हें जे जाता पळय, फाल्यां तुजेरूय घडपाक शकता, त्या बायलेचेरूय हें घडपाक शकता, तुज्या चेडवाचेरूय हें घडपाक शकता. हें लक्षांत दवर. तुमकां इम्युनिटी ना. कितले आरद ओवाळी, कितली फुलां मारली म्हणून तुमकां इम्युनिटी मेळपाची ना घाटया पासून. तेन्ना बोबो मारताले, तेन्ना रडटाले. कोण पावपाचो ना, कोण आमदार पावपाचो ना, खंयचो पप्पू पावपाचो ना, कोण दाजी सालकर पावपाचो ना, खंयचो कावन्सिलर पावपाचो ना, कोण शेटये पावपाचो ना, कोण लामाणी लोबो पावपाचो ना, कोण पावपाचो ना. आयज जाल्यार हायट जाली. हो दाजी सालकर, हो माविन गुदिनो, आयज ते अक्षरशः हो फ्लॅग घेवन थंय प्रोग्रामाक नाचताले. हो फ्लॅग घेवन ते आयज नाचताले. हो फ्लॅग कितें? लोकांक खबरूच ना हो फ्लॅग कितें तो. गोंयकारांक खबर सुद्दां ना, आयडिया सुद्दां ना हो फ्लॅग कितें तो. हो फ्लॅग हो फ्लॅग ऑफ कर्नाटका. हो जो वयर आयज दाजी सालकर हांगा घेवन नाचता हो फ्लॅग कर्नाटकाचो. अनऑफिशियल फ्लॅग. कर्नाटका ही कर्नाटका, हे कन्नडिगा आसा ते आपणाक आपल्या स्टेटीक सेपरेट फ्लॅग मागतात. हो फ्लॅग तेंचो कर्नाटकाचे जे ऑफिशियल डेज असतात त्या दिसाक ते फ्लॅग होइस्ट करतात, तो फ्लॅग चडयतात तिरंगा वांगडा. ते अँटी नॅशनल जायना. आणि तोच फ्लॅग घेवन, जो फ्लॅग तेंचो आयडेंटिटी आणि कल्चर प्रोटेक्ट करपाचो, आणि तेंचो जो राज्योत्सव जाता, कन्नड राज्योत्सव म्हणजे कर्नाटका स्टेटूट तेंचो जो आसा पळय दीस, त्या दिसा ते हो फ्लॅग ते लायतात. आणि हो फ्लॅग तेंचो एक सिंबॉल को केला तेंच्यांनी. तो फ्लॅग घेवन आयज ते गोंयान येयलात आनी गोंयान नाचता. हेचो मिनींग कितें? हेचो मिनींग आयज हे घाटी गोंय कॉन्कर करपाक येयलात आनी दिस इज द बिगिनींग. याद धरा, इट्स नॉट अ जोक. हे सादी गजाल न्हू. तुमकां दिसात ती सादी गजाल. इट्स नॉट अ कल्चरल प्रोग्राम. कन्नड राज्योत्सव सेलिब्रेट ते गोंयान करतात आनी तेका हे बीजेपीचे आमदार आनी मिनिस्टर नाचतात आनी कावन्सिलर नाचतात तेंचो फ्लॅग घेवन. मिनींग फाल्यां वास्को कन्नड लोकांनी हातीन घेतलेले आसा, मोर्मुगांव घेतलेले आसा, तशेंच हे लमाणी लोबोन दिल्ले आसा, म्हापसा गेल्ले आसा, तशें आख्खे गोंय हातीन घेवपाचो तेंचो प्लॅन आहा. म्हणून प्रत्येक गांवांत तेंच्यांनी आपआपले बस्ती केल्ले आहा. उगडास धरा. आमी सांगता परते म्हणून रक्त बॉयल जाता, म्हणून ते एग्रेशन येतात. आमकां काय उमेद ना रागान उलोवपाचें, राग करपाचो. आमकांय टेन्शन जाता, आमचेय खंय तरी हें जाता, लुकसाण जाता, हेल्थाचेर लुकसाण जाता. बट हे पळोवपाक आमकां जायना. कित्याक हे घाटी जर आमी तेंच्या राज्यान गेले जाल्यार आमकां कशी ट्रिटमेंट दिता ती आमकां खबर आसा. आमी काम केल्लें ह्या घाटयांच्या राज्यांनी. जे कोण भायर भोंवपूच ना आनी घाटी आमचे इंडियन मातशे वचा, तुमची फुलां घेवन मातशी वचा थंय, नाल्यार पाटले घेवन वचा आनी बसा थंय. नाल्यार थंय एक झोपडपट्टी, नाल्यार एक घर बांदून रूम काडपाक चॅक करा, नाल्यार एक दुकान घालपाक पळय, नाल्यार तेंच्या बिचाचेर वचून कांकणां ना जाल्यार मालिश करपाक चालू करा. तुमचे मोडे सुद्दां गोंयान येवचे ना, चॅलेंज दिता हांव. मोडे सुद्दां, तुमची डेड बॉडी सुद्दां गोंयान पावपाची ना, असल्या कास्ताचे. आनी हो फ्लॅग घेवन हे नाचतात. हेचो मिनींग इतलोच की हे आता गोंय कॉन्कर करपाक येयला. ते सदांच सांगता आमी 4 लाख 5 लाख 4.5 लाख गोंयान हा म्हणून, कन्नडिगा. हे गोंय कॉन्कर करपाक येयलात. आनी हे गोंय कॉन्कर करतले जर आमी अशेंच ह्या पॉलिटिशियनाच्या फाटल्यान लेंबडे लाचार भिकाड्डे कहे जर वचत रावले
गोळ्यान पट्टे घालून हो दीस येतलो. जॉबाक लागून वयतात, फाल्यां तुमच्या भयणीचेर रेप जातलो, आवयचेर रेप जातलो, तेन्ना बायलेचेर रेप जातलो, चेडवाचेर रेप जातलो, तेन्ना कितें करताले रे? कोणा फुड्यान वयतले? नाचताले, नाक घासताले, रडटाले, कितें करतले? ते दीस उजगांव 1 म्हयनो पयलीं एका चेडवाची, बसीन बसलेल्या चेडवाची फाटल्यान तेणी चुडीदाराची एक झीप काडली त्या घाटयान. इमॅजीन, एक चेडू बसला, कामा वयल्यान घरा वयता, त्या घाटयान तेची झीप काडली. कितें जावपाचें? एग्रेशन दाखोवपाचें ना, राग येवपाचो ना. आनी जर कोणाक राग येयना जाल्यार म्हाका दिसान तो मनीस म्हणून, नाल्यार तेच्या भितर कितें आहा म्हणून. तो तसलोच आसतलो जेका कोणाक राग येयना. तोय दुसऱ्यांचे चेनीत देंवयता आसतलो बसीन बसोन. हो फ्लॅग घेवन नाचता, हो पळय, हो दाजी सालकर, हे नालायक मनीस, गोंयचे गद्दार. हे गोंयचे गद्दार, हे पळय, हे नाचतात. हो कोण तरी तो कांबळी काय कोण दिसता नांव, कावन्सिलर. हे कितें पळय ह्या घाटया वांगडा कशे हात ते टोपयो घालून. तरी आमची गोंयकारां वास्को त्याच्या फुड्यान दाजी सालकराच्या फुड्यान वचोन थंयसर नतमस्तक जातली, नाक घासतली, म्हाज्या भुरग्याक जॉब दी म्हणून. थोडी बायलां वयतल्यान फुलां मारतली. शी, लज दिसपाक जाय, लज दिसपाक जाय गोंयकारांक, लज दिसपाक जाय. हे बॅनर तेंचे, हे बॅनर, हो सीएम कर्नाटकाचो कन्नड, हो तेंचो कन्नड राज्योत्सव, तेंचो स्टेटहूड डे ते गोंयान मनयतात. आनी तेंचो अनऑफिशियल फ्लॅग, एंटी नॅशनल फ्लॅग तो गोंयान फडकयतात. ते गोंयान वेव करतात आनी आमचे मिनिस्टर घेवन नाचतात. आनी हो तेंचो पोस्टर, हो तेंचो बॅनर. कोण आहा ते पळयात. सीएम आसा, मॉविन गुदिनो आसा, हो आसा आमचो आमोणकर आसा, दाजी सालकर आसा, आतोनवाज आसा. हे कितें? फक्त वोट बँकाक लागून. एक दीस असेंब्ली हेंची आसतली, एक दीस हेंचे सीएमाचो पोस्टर तेंचो आसतलो, एमएलए ते आसतले. आतां तो पिल्ले का फिल्ले कोण तो बसलोलो, मातसो चुकलो. केन्ना लज येतली? केन्ना दोळे उगाडटले आमचे? हे पळय बिचोले, हे बिचोले हो प्रोग्राम जाल्लो, व्हडलो बॅनर लायल्लो, कल्चरल प्रोग्राम. आनी स्वाभिमानी बिचोलकार म्हणून थोडे नाचतात. स्वाभिमानी बिचोलकार, अरे कसले स्वाभिमान? गटारान घाला तो स्वाभिमान, गटारान, गटारान घाला, ना ते रेड्डी फुड्यान वचोन घाला, तेच्या भाजयेन घाला तो. लज नासलेले खंयचे. हे दे व्हडले बिचोले, नो कन्नड समाजाचो व्हडलो कल्चरल प्रोग्रामाचो तेंच्या बॅनर लागता. आनी बिचोलकार न्हिदो नाचतात, पळयतात बॅनर. पाटणेकार वयता, तेका तो फळारी कावन्सिलर हे आसा, चेअरपर्सन आहा तो वयता, चीफ मिनिस्टर वयता, मायकल लोबो वयता. हे कितें? हे कितें? पळय टोपयो घालता. हो शेटये नवीन जाला, बापूय जाला परतो, आनी एक नवीन बापूय तयार जाला ह्या घाटयांचो. आनी हो पळय हे खेते आहा हांगा हसता. कितें करपाचें? आमी गोंयकार हांगा भिकारी काय रावतात. आमच्या कडेन स्वताची घरां सुद्दां ना. फ्रीडम फायटराचे भुरगे थंय रडटात. 6 म्हयने जाले आतां. अपॉइंटमेंट मागताय सीएमा कडेन, तेका टायम ना. पूण हांगा वचोन नाचपाक तेका टायम आसा. तो सांगता कन्नड भवन तुमी गोंयान बांदा म्हणून. अरे गोंयकारांक जर थंयसर एक व्हडलें भवन बांदपाक कर्नाटकान पयलीं 1000 एकर दी. 1000 एकर गोंयकारांक पयलीं दी. आमचे कितें घरा बिरा ना पळय गोंयकारांक, थंय बांदून दी. भरपूर जागो पडलेलो आसा कर्नाटकान. ह्या घाटयांनी आमचो जितलो जागो चल्ला तितलो प्रोपोर्शनेट जागो आमकां थंय दिया, तेंच्या सायजी प्रमाणे. कितलेशेच टायम्स व्हडली आहा कर्नाटका. आमी एंटी नॅशनल, पूण हे हांगा येवन रेप करतात, मर्डर करतात, जागे चोरतात, इल्लिगल धंदो करतात, मॉलेस्टेशन करतात, स्क्रॅप यार्डां इल्लिगल चलयता. ते इल्लिगल, ते नॅशनल, ते नॅशनलिस्ट. हे बीजेपीचो एकूच प्लॅन आहा, आख्खी इंडिया डायल्यूट करपाची,
रिजनलिझम जे आसा पळय ते काबार करपाचे आनी आपली वोट बँक करपाची, आपली पॉलिटिक्स करपाची आनी आख्खो देश आपल्या हातीन घेवपाचो. दॅट्स इट. हेंकां आनी पडलेलें ना. म्हणून हे ओपनली हे कापास्ताद करता. हो सीएम ओपनली हे कापास्ताद करता. जे आमचे फ्रीडम फायटर मेले, ज्यांचे शहीद जाले, त्यांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाक हेका जायना, तांकां अपॉइंटमेंट दिवपाक हेच्या कडेन टायम ना. आझाद मैदानाचेर 2-2 म्हयने टिचरी बसतात तेन्ना ताका टायम नासता. पूण असले फालतू प्रोग्राम करपाक, हेंचो कल्चर प्रमोट करपाक ताका टायम ना. आनी गजाली करतात गोंयकारपणाचे, गजाली करतात डेव्हलपमेंटाचे, गजाली करतात गोंयकारांक स्वयंपूर्ण करपाची. हेंच ते स्वयंपूर्ण, हेंच कर्नाटका घाटयांचे स्वयंपूर्ण तुमी करतात. लज दिसना आमकां. पयलीं म्हटल्यार लज दिसता अशे गोंयकार आसात जे हे सपोर्ट करतात, अशे गोंयकार आहा जे तेंची ह्या पॉलिटिशियनांची आरत ओवाळटा, अशे गोंयकार आसा जे आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा. लज दिसना आमकां. अशे गोंयकार आहा जे रेप आसा ते प्रोटेक्ट करतात, ते सपोर्ट करतात. अशे गोंयकार आसात जे हेंच्या फाटल्यान नाचतात गळ्यान पट्टे घालून, शिकून सुद्धा. मात सुद्धा गोंयकारपण ना रे काळजान आनी हितून मनान तुमच्या. कशें कितें दिसना तुमकां? कशें रक्त बॉयल जायना? निवडून तुम्ही हाडीत आसा हेंकां. कितें केलें? ही बीजेपी आतां 10 वर्सां जाली स्वयंपूर्ण गोंय. कसले स्वयंपूर्ण रे? हें घाटयांक विकपाचें गोंय, तेंचो कल्चर प्रमोट करपाचो, अनऑफिशियल इलिगल फ्लॅग तेंचो गोंयान घेवन नाचपाचो. म्हणजे तुमी आयज दाखोवपाक सोदता हे घाटी आनी तेंचे आमच्या गोंयच्या थोडे जे MLAs आसा, जे नालायक आसा, गद्दार आहा, तेंकां घेवन नाचोवन हे आमकां दाखोवपाक सोदता की आमी आतां गोंयचेर गोंय कॉन्कर करपाक, गोंयचेर कब्जा करपाक आमी रेडी आसात म्हणून. ही एक मेसेज आसा, ही एक डायरेक्ट मेसेज आसा. आमी सांगत आसा, आमी जे सांगलां तें जालां. आयज उदक आमचें तेंच्यान चोरलें, म्हादय आमची चोरली, तरी आमी ओगी आहा. पूण ते एंटी नॅशनल न्हू. केन्ना जागे जातले आमचे पर्सनल लायफ आमकां कोणाची वायटपणां नाका म्हणून ओगी रावा घरान. जेन्ना तुमच्या चेडवाची डेड बॉडी बिचाचेर मेळटली पळय नागडी उगडी, तेन्ना बोबो मारा. मागीर रियली बोबो मारा. सीएमाच्या चेडवाक थंय प्रोटेक्शन आहा, तुमच्या ना. सगळ्या आमदारांच्या, मिनिस्टरांच्या, तेंच्या भुरग्यांक आनी चेडवांक प्रोटेक्शन आहा, तुमच्या ना. तेंचेर रेप जावचो ना, तेंचेर मर्डर जावचो ना, तेंकां मोलेस्टेशन जावचो ना. आमी म्हणना जावपाक जाय, पूण जावचोय ना. आमकांय नाका जाल्लो, कोणूय जावं ते गोंयकार जावं भायले जावं, आमकांय नाका रेप जाल्लो, मर्डर जाल्लो, मोलेस्टेशन जाल्लें. पूण जातलो जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर, जे आयज गोळ्यान पट्टे घालून लाचार लेमडे कशे भोंवतात तेंचेर. जी बायलां आयज फुलां मारतात तेंचेर जावपाक शकता, तेंच्या भुरग्यांचेर जावपाक शकता. एवरी डे गोंयान मर्डर जातात, एवरी डे चोरयो जातात, एवरी डे मोलेस्टेशन जातात, एवरी डे क्रायम्स जातात. आनी तरी बीजेपी जॉब अरे जॉब घेवन कितें करतले? ते भिकाड्डे सेक्युरिटी गार्डाचे 10 आनी 15 हजाराचे जॉब घेवन कितें करतले? आमच्याच कडेन येवचें पडटा तुमकां मागीर कंप्लेंट घेवन. पगार येना टायमार, एक्सप्लॉयटेशन जाता, ट्रान्सफरी मारता. कितले दीस अशेच भिकारी काय रावतले? अरे काडले पिढयो गेल्यो, 60 वर्सां जाली, 2 पिढयो गेल्यो. अशेंच रावतले? अशेंच रावया फुडें? भुरग्यांक तशेंच माया पडोन हेंच्या फाल्यां घाटयांच्या माया पडचें पडटलें. हे घाटी फाल्यां MLA जातले, ऑलरेडी सरपंच जाले, पंचायती रूल करतात ते, गव्हर्नमेंट ऑफिसर जाले, पुलीस जाले, PSI जाले. फाल्यां आमकां धरून बडयतले, घालतले भितर, कंप्लेंट सुद्दां घेवचे ना. घाटी म्हटल्यार राग येता. अरे कितें म्हणपाचें तुमकां? ह्या घाटयांक म्हणपाचें कितें? जेन्ना तुमी दुसऱ्या स्टेटीन येतात, तेंचो कल्चर, तेंची आयडेंटिटी, तेंची आयडेंटिटी आसा पळय, तेंचे स्टेटूड जे आसा पळय, ते तुमी हें रिस्पेक्ट जर करिना, तुमच्या लोकांक जर रिस्पेक्ट करिना, ह्या जमनीच्या कायद्याक जर तुमी रिस्पेक्ट करिना, तुमकां म्हणपाचें कितें? तुमकां घाटीत म्हणपाचें, आनी घाटीत म्हणटले, घाटी ते घाटीत तुमी. आनी जे कोणाक राग येता पळय, तुमच्या बेडरुमान व्हरून दवरा ह्या घाटयांक, न्हिदया बेडरुमान, मागीर पळया कितें जाता तें. जर तुमकां राग येता घाटी म्हटल्यार जाल्यार, नाल्यार घेवन रावा आनी पुजा करा, नाल्यार तेंचो फोटो लाया थंय देवळान, तुमच्या घरांतल्या देवळान देवाऱ्या कडेन लाया व्हरून फोटो, राग येता जाल्यार. खंयच्या लेवलाचेर आमी सहन करपाचें, खंयच्या लेवलाचेर ही बीजेपी पावल्या. मारतात वोट थोडे,
बीजेपी आमची कोण ते फुगड्यो घालतात थंय काब्रालाच्या नांवान फुगड्यो घालतात. लक्ष्मी माताची आरत करतात. मात तरी लज असपाक जाय. भुरग्याक नोकरी मेळोंक जाय म्हणून आरत घालता. मात तरी ते देवाचे देवीचे तरी चिता. जय जय संतोषी माता कितें. गणपती आमचो रस्त्यार हाडलो तेंच्यांनी. दुर्गा माता आमची रस्त्यार हाडली तेंच्यांनी. आमची शांतादुर्गा रस्त्यार हाडली ह्या घाटयांनी. बाजार मांडलो तेंचो. आनी हिंदुत्वाचे गजाली करतात. हिंदुत्व प्रोटेक्ट करतात. अरे कसले हिंदुत्व प्रोटेक्ट करतले. आमकां सांगतात शाणपणां. बरें उलय खंय, सुशागाद उलय खंय. अरे कितें सुशागाद उलोवपाचें उरलां. जगपाचें तरी उरलां गोंयांत. जगपाक तरी शकता गोंयकार. एक गोंयकार जगपाक तरी शकता गोंयांत. कायद्यान जगपाक शकता. आपले शेतांतलें उत्पन्न विकपाक तो शकना. आपल्या दुकानावयलो माल विकपाक तो शकना. आपल्या प्रोड्युसाचो मार्केटिंग तो करपाक शकना. बसीन सादें एक चेडूं उबें रावपाक शकना. कंपनीन एक चेडूं काम करपाक शकना. आनी कसले सुशागादपण. कसले सुशागाद राव म्हणटा आमकां. कसले सुशागाद उलय म्हणून सांगता. सॉरी हांव तरी उलोवपाचो ना. आमी हांगा वोटाक लागून येवंक ना. भीक मागचें ना. ब्लीच करपाचें ना आमी कोणाक. घाटी म्हटले म्हणून थोडे गोंयकार रागार जातले. रागार जाय आनी झक मारा थंय. मरा थंय. आमकां पडलेलें ना. कोणाक आमी घाटी म्हणटा म्हणून जर राग येता न्हू झक मारा. नाका मारूंक वोट आमकां. गेट लॉस्ट. वी डोंट केअर. नाका तसले गोंयकार. अरे हांकां घाटी म्हणपाचें नाल्यार कितें म्हणपाचें. हेंची लायकी हा. हय दुसऱ्याचो कल्चर दुसऱ्यांची स्टेटीन येवन ही दादागिरी. असले झेंडा फडकोवप. जागे चोरा. हांकां कितें म्हणपाचें. हे इंडियन तरी म्हणपाचें. हांकां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो करिना ताका इंडियन म्हणपाचो. जो इंडियेचे कायदे फॉलो करिना, ज्या ह्या लँडाचे जमनीचे ह्या एसेंब्लीचे जर कायदे फॉलो करपाक शकना ताका कितें म्हणपाचो. तो सिटीजन म्हणपाचो. ताका कित्याक सिटीजन म्हणपाचो. जस्ट बिकॉज तो ब्लडी कर्नाटकाच्या हांगा आयला महाराष्ट्राच्या हांगा आयला म्हणून झक मारार तुमच्या स्टेटीन तुमी. आमी भुरगीं जन्माक घालपाची तुमकां रेप करपाक दिवपाक. हय गोंयकारांक भिवन भुरग्यांक स्कुलान धाडपाची. व्हरपाक वचपाचें हाडपाक वचपाचें इंटरवलाक वचपाची. कित्याक तुमी चोरताल्यात म्हणून किडनॅप करताल्यात म्हणून रेप करताल्यात म्हणून मॉलेस्टेशन करताल्यात म्हणून. हय भिवन जगपाचें गोंयकारांक. लोकां मारपाची दारां. कुत्रे दवरपाचे भायर. सेक्युरिटी दवरपाचे. सीसीटीव्ही लावपाचे. हय तुमच्या ह्या घाटयांक लागून. अरे तुमच्या बापायचें हें गोंय. थर्ड क्लास जाल्यात थोडे गोंयकार. थर्ड क्लास ह्या घाटयाकून थर्ड क्लास हे थोडे गोंयकार जाल्ल्या. हेंच्या फाटल्यान नाचतात वोटांक लागून जॉबाक लागून आनी घेतात पयशांनी मारतात वोट. भिकारी खंयचे. मात तरी विचार करा रे. मात तरी विचार करा रे. प्रत्येक राज्य आपले राज्य. ते कर्नाटकाचो त्याचो सीएम या बीजेपीचो हो झेंडा फडकयता. अनऑफिशियल झेंडा फडकयता. तो एंटी नॅशनल जायना पूण आमी एंटी नॅशनल जाता. ह्या सीएमाक पोगो बिलाचेर उलोवपाक जायना. तो पोगो बिल एंटी नॅशनल म्हणून सांगता. आनी हेच्याच बीजेपीचे लिडर थंयसर झारखंडान 1932 बिल पास करतात. आनी गोंयान येयलो कितें निमता दिता. एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी इंडियन. फकाणां केल्ली. चितून झेम पडना. आमी हांगा झग मारून काम करतात. उपाशी रावन काम करतात. रात दीस एक करतात तुमकां वाटोवपाक गोंय वाटोवपाक. तुमच्या भुरग्यांक सेफ दवरपाक. तुमचे हक्क तुमकां दिवपाक. आनी आमी एंटी नॅशनल कर. आमकां एंटी नॅशनल म्हणटात. ते घाटयांक बरें म्हणटात. मात तरी चिता मरे. मागीर म्हणटा मनोज हे सूर मारून न्हिद रावता म्हणून. दोळे सुजयता म्हणून. पळयल्यात तुमी. पळयलां आमच्या भुरग्यांची हालत कितें आहा ती. केन्ना न्हिदतात केन्ना उठतात. कितें खातात विचारतात केन्ना. येतात तांकां करोडांनी रुपया येयला युकेच्यान आनीक खंयच्यान. बापायन धाडला हेंच्या. बापायन धाडला तुमच्या. हय मात तरी विचार करा. काबार जालें गोंय. सोंपलें.
घरान येतात, बायलेची मंगळसूत्र मारून वयतात, चेन मारून वयतात, रस्त्यार चलतात, चेन स्नॅचिंग जाता, रस्त्यार वयता ते चेडवाक हात घालतात. उरला कितें रे गोंयान? मर्डर जातात चलताना, शॉपां फोडटात, एटीएमां चोरतात, शूटआउट जाता. कितें उरला? तांदूळ चोरतात, गव्हर्नमेंट ऑफिसां फोडटा. उरला कितें? इंटेलेक्च्युअल गजाली मिडियाचेर, इंटेलेक्च्युअल ब्लडी कांय फायद्याचें ना. हे गजाली काडा आनी मारा डस्टबिनान. ते इंटेलेक्च्युअल पॅनलिस्ट हाडटा पळय, ज्यांच्या कडेन जर घाटयांचे उलोवपाक जर कापासतात ना न्हू, ते गजाली घाला डस्टबिनान. हांव सांगता आयज, डस्टबिनान घाला ते गजाली. एव्हरी गजाल जी आयज गोंयान घडटा, वायट गजाल जाता, जाल्यार तेका कारणीभूत हे मायग्रंट इन्फ्लक्स आसा, अनकंट्रोल्ड मायग्रंट इन्फ्लक्स आसा. आयज गोंयान लेबर म्हणून तुमी हाडटात, तुमचे हे ना, रजिस्ट्रेशन ना. लेबर कायदो आसा तो तुमी फॉलो करिनात. मागीर म्हणून मनोज तापता, मनोज रागान उलयता. मनोज कितें उलोवपाक रीत ना रे, ना रीत. अजून तरी तोंडांतल्यान गाळयो येवंक ना लायव्हचेर. तितलो तरी कंट्रोल करून आसा हांव अजून. अजून हत्यार हातीन घेवंक ना, अजून तलवार हातीन घेवंक ना, गन हातीन घेवंक ना अजून. पूण प्रत्येक गजालीक लिमीट आसता, हें लक्षांत दवरा. एवरीथिंग हॅज अ लिमीट. आमचे पाश्यास काबार जायत आसा एवरी सिंगल डे. हे दाजी कासालकर आनी हे माविन गुदिनो आनी हे पप्पू असले फालतू लिडर जर आयज तेंचो झेंडा घेवन नाचता, तेंचो कल्चर प्रमोट करता, जाल्यार आमी गोंयकारांनी कितें करपाचें? आमी न्हिदोन रावपाचें, सुशेगाद रावपाचें, तांकां टॉलरेट करपाचें? आमच्या कडेन तरी जायना. वी आर सॉरी. इतलेंच सांगता तुमकां, ह्या बीजेपीक जर तुमी वोट मारीत रावले, ह्या पॉलिटिकल पार्टींक जे घाटयांचेर उलोवपाक कापासना तांकां जर तुमी वोट मारीत रावले, भिकाऱ्यांची तरी लायफ बरें आसतलें, पूण न्हू गोंयकारांची. घरान घुसोन रेप करतले आमचे, रस्त्याचेर चलता चलता चेडवाचेर हात घालतले, बाजारान आमी बसतात थंयच्यान आमकां मारून दावडटले. कित्याक ह्या घाटयांची जातूच तय, तांचो कल्चरूच तसो. दे आर बोर्न अँड ब्रॉट अप विथ दीस रेप, मर्डर, क्रिमिनल कल्चर. तोच कल्चर आयज गोंयान जाता. कोणाक जर दिसता वायट, मनोजचो राग येयला, फेसबुकार फ्रेंड आसा, कोणें फोर्स करूंक ना तुमकां पळया म्हणून, कोणें फोर्स करूंक ना म्हाज्या फ्रेंड लिस्टान रावा म्हणून, आनी कोणें फोर्स करूंक ना की म्हाका बरो म्हणा म्हणून. आय डोंट केअर, ब्लडी आय डोंट केअर. हांव फरकूच पडना. तुमी मतां घालपाक जाय जाल्यार घाला, नाजाल्यार नाका घालू. आमी हांगा मतांक लागून येवंक ना, आमी आमच्या हक्काक लागून येयला. आमचो हक्क आमी घेतले, मेले सुद्दां जाता. आमी झगड्यात रावतले आनी गोंयकारांक, आमच्या गोंयकारांक आमी आमचो रायट दितले आनी आमची जमीन ह्या घाटयांक चोरपाक दिवचे ना. आनी ह्या स्पेशली कन्नडिकांक आमच्या गोंयान असली दादागिरी करपाक आमी केन्नाच दिवपाचे. हे भरपूर जाल्ले आसा. उदक तकले वयल्यान गेल्ले आसा. जितले बेगीन गोंयकारांक कळटले तितले बरें जातले. देव बरें करूं. थँक्यू.